गीत घेऊया पेज 10 A 21. नवे गीत रोचून गाया परमेश्वराक वखाना शिकांचीक प्रीतम देवाक स्तोत्र गितां गायात परमेश्वराच्या मनाक गितां गायना गोडा देवळांत नांव देवाचें परगटात तारोताचें. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान बेना कोस्ता हेचे पासत म्हूण मागणी करूं. आयज आपलो जल्माचो दीस समोर आमतां देवाचे शुभम आशिर्वाद सदांच ताचेर आसूं. देवाचे कुशे प्रमाणे आपले जिवीत फुडें व्हरूंक आनी ताचे फुडारूय बरे भशेन सुफळदायक जावन म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ताचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज इग्रोज भाग्यवंत अगता हाची परब म्हूण समोर आमता. आपल्या जिवितान देवाक साक्षी रावन सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत ते जियेले. भावार्थान विश्वासान जर तरी आपल्या जिवितान कश्ट दूख त्रास जी मनशां ताका दिताली ते तें सोंसणीकायेन सोंसले आनी त्याच भाशेन भावार्था वरवीं कुडीची ताका कश्ट जरी पडले तरी पूण ते भावार्थ सोडूंक ना. त्याच भाशेन आमच्या जिवितान बरेच फावट आमकां बरेचशे कश्ट त्रास दूख सोंसूंक म्हूण पडटात. तरी पूण आमी जेन्ना आमचो भावार्थ देवा सरशी आमी दवरिना आमचे जे कश्ट आमकां आमच्या जिवितान पडटात ते आमच्यान सोंसूंक जायना. आनी त्याच वरवीं आमी पातकांनी म्हूण उरता. केन्ना केन्ना आमी देवाक पूण शिणता कित्याक म्हूण म्हज्या जिवितान हे कश्ट आनी त्रास आसात म्हूण. पूण जर आमी क्रिस्त भावार्थी म्हूण जावन आसा जे भाशेन जेजून कश्ट सोंसले तशेंच आमच्या जिवितान कश्ट येतात ते कुशाल बरीत मनान काळजान आमी सोंसूंक म्हूण जाय. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोपविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हा उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोगा खातीर आकवारपण सांबाळून रक्त साक्षीपणाचो मुकूट जोडून तुज्या अशक्त भुरग्याक तूं फावो करताय. तुजे आकवारी भागवेंत आघाताचो आयज आमी वार्शीक समारंभ करता. कश्टा अडखण्यांतलो जैंत व्हरून आनी निश्कळणपण सांबाळून मरो पर्यान खरे भावार्थान ती थीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विणवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विश्वासी रावूंक तुजी आनी आमच्या पेल्यांची सेवा करूंक आमकांय कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
हेब्रुवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाची भाव भयण कशी मोगान जियेयात. वाचुऱ्यांक बिराड दिवंक विसरूं नाका. अशें करून थोड्या जाणांनी नकलो जावन देवाच्या दुताक आपले घरांनी घेवन तांचो परामोस केलो. कैदी जाल्ल्या बरोबर तुमी कैदी जाल्ले भाशेन बोणकोणीन आसलोल्यांक उगडास करात आनी पिडापीड सोंसतात तांचो उगडास करात. कित्याक तांचे भाशेन तुमी आजून संवसारांत आसा. सगल्यांनी लोकनाक फावो तो मान दिवचो आनी लोकनाची भास कोट नासतना सांबाळची. कित्याक पोजऱ्यांची आनी परद्वारांची देव नीत करतलो. तुमची चाल इमट्यापणाची जावची न्हय आनी तुमचे कडेन कितें आसा तितल्यानूच तुमी दादोसी जावची. कित्याक देवान आमकां सांगलां, हांव तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांचोय ना. तर आमी विस्वासान म्हणुया, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तर कसली भिरांत? मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? तुमकां देवाचें उतर परगट केला त्या तुमच्या वडिलांचो उगडास करात. ते कशे जियेले आनी वावुरले ते नियाळात आनी तांच्या भावार्थाची देख घेयात. जेजू क्रिस्त काल, आयज आनी सदांकाल तोच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्याच मुखार हांव कापोना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. केन्ने लक्षरां म्हजे मुखार उबी रावून म्हजें कालीस गोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. तोय आपल्या माटवांत म्हज्या आकांताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तोंबूत म्हाका लिपयतलो. कोडपाचेर म्हाका उखलून दवरतलो. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. तुज्याच मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोल लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान परो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय. बऱ्या आनी उदार कालसान उतर आयकून ते सांबाळात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सान मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या.
जेजूचे नांव गाजताले देखून हेरोड उपराजाकूय ताची खबर पावली. कांय जाणांन म्हणलें, स्नान जातार जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, देखून हाचे लागीं विस्मितां जातात. पूण दुसरी म्हणटाली, तो एलायजा. आनीकूय हेर म्हणटाले, तो एक प्रवाद्यांतलो एकलो. ते आयकून हेरोडीन म्हणलें, हांवें गोमटी कातरूंक लायलेलो जुवांव तोच मेल्ल्यांतलो जिवन जाला. तर हेरोडियस नांवाचे आपले भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोडीन मनीस धाडून जुवांवाक धरलेलो आनी कोडे साखळीन बांदून बंदखणींत घाल्लो. कारण जुवांव हेरोडीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलाय तें सारकें न्हय. पूण हेरोडियसाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोड जुवांवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी खुशे मनान ताका कान दितालो. अशें आसतना बरी एक संदी सांपडली. हेरोडीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुवरांक, सभावादींक आनी गलिलियाच्या व्हड्या मनशांक जेवण केलें. आनी त्याच हेरोडियसाची धूव येवन नाचली आनी हेरोडीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक मानली तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सपूत दिलो, मागशीत तितलेय दितलो. म्हजे राजवटांतले अर्दे जाल्यार लेकून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान जातार जुवांवाचें शींच माग. बेगीन भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान जातार जुवांचें शींच एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सपुताक लागून आनी पावण्यांचे भिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांवाचें शींच एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बंदखणींत ताची गोमटी कातरली आनी शींच ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीज आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणीं ती एके समाधीन निखिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ करता, सुरवाताची उतरां एके भाशेन आमकां हीच खबर म्हूण सांगूंक म्हूण सोदता. जेन्ना जेन्ना आमी पातोक म्हूण करता, जेन्ना जे एक्सेप्टेड ना ती कामां आमी आमच्या जिवितान करता, ते बरेचसो वेळ म्हूण कोणाच्यानूच लिपून दवरूंक जायना. जशें हेरोड एका भाशेन जेजूक पळोवन ताची खबर ताचे कानार पडटा तेन्ना तो भियेता. खरेंच स्नान जातार जुवांव जाका हांवें जिवेशी मारला तो परतून येयला काय? आमचे जिवितान बरेच फावट जेन्ना आमी फटकिरेपणान म्हूण रावता, वायट मार्ग म्हूण आमी आपणयता, आमचे जिवितान बरेच फावट अशे दुबाव म्हूण येतात. खरेंच ज्या मनशांक आमी त्रास दूख दिलात तेंच्या श्रापाक लागून आमच्या जिवितान अशें कितें घडटा म्हूण आमी चिंतता. कोणी कितें केलां आसत तर आमी भियेता. तशेंच आमच्या जिवितान भिरांतीक लागून आमी चडसो वेळ परतून देवा सरशी येवंक पूण आमी भियेता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जेजू सदांच आमकां आपल्या उजवाडान हाडूंक म्हूण सोदता. आनी तेच वरवीं आमचें जिवीत बदलता जेन्ना आमी तेचें उतर आयकता आनी त्या उतराक आमी भावार्थ आनी विश्वासी म्हूण रावता. आनी तें पयलें वाचपा वरवीं आयज जेजू आमकां उगडास करून म्हूण दिता. जर आमी आमच्याच भावा भयणींचो मोग करता, तांकां एक्सेप्ट म्हूण करता आनी ते वरवीं सेवे चाकरे वरवीं आमी आमचें जिवीत जियेता,
तर खरेंच आमकां सासणीक जिवीत म्हूण फावो जाता. कित्याक देवान आमकां सगळ्यांक आपले सारकी म्हूण केला. ते वरवीं जेन्ना आमी देवाक मानता आनी तोच देव दुसऱ्यां मदीं आमी पळयता तेन्ना आमच्यान दुसऱ्यांक एक्सेप्ट करून तांकांय तो मोग आमच्यान दिवंक म्हूण जाता. पूण जेन्ना आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक एक्सेप्ट करिना आमी देवाक पूण एके भाशेन रिजेक्ट म्हूण करता. तो आयच्या ह्या परबे दिसा भाग्यवंत आगातान जेजूक आपले जिवितान मानून कुडीची सदांच तीन एके भाशेन सांबाळ म्हूण केली. जर तरी दुसरी मनशां तिका कश्ट त्रास दिवंक म्हूण सोदताली आनी कुडीच्या पातकान तिका घालूंक म्हूण सोदताली, तरी पूण जेजू सरशी भावार्थ आनी विश्वास धरून ती सदांच एके भाशेन आपले गोवायकीपणान आपले आंकवारपणान जेजूक सदांच ती चिटकून म्हूण रावली. त्याच भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना आमी जेजूक एक्सेप्ट करून आमी रावता आमच्यान पूण कुडीची पातकां जी जावन आसात त्यो आमच्यान तेचे वयल्यान जैंत व्हरूंक जाता. पूण बरेच फावट आमच्या मनांतल्या फिलिंग्स डिझायर्स जे येतात ते वरवीं आमी रावता आनी पातकांनी म्हूण पडटा. तर आयच्या ह्या मिसा बलिदानान भाग्यवंत आगाताच्या विनवणेन सदांच आमी पूण आमच्या पातकी जिवीत सोडून परतून विश्वासीपणान जिवंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारां आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रोचणीचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायन आयकून घे. ही हवेचीच सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर लोकांक येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक ही गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी मेळ्ळोळे वॅक्सिना वरवीं सगळ्या मनशांक ताचो आदार आनी सफळताय करपा फावो जावं म्हूण तुजो आदार मागून तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेऊया पेज 28 C2. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परांक तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयता ही देणी पवित्र कर. भाग्यवंत आगाता तुज्या भक्तान काळीज तुज्या मोगान इतले लासतले की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपले कुडीचे सगळे वळवळ्यांचेर जैंत वेली. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आगाता तुज्या रक्त साक्षीन जेजूचे पावलांत चलून आपले रगत वावरून तुजी विशीत पदवी दाखयली. ह्या परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें ताचे अशक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे बोळ सपूर्णायेन पोजळताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रथमेचेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस पोतू स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उन स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका सोय उन स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या गुजांनी पूर्ण जीवनपणा उर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवून कोण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवर मोरी देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागवेन झुजे. भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत आगाता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूणारा जेजू क्रिस्ताच्या येणेन आमी वरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्तांक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेची जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 50 D7. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आगाता तुझ्या भाग्यवंत रोग साक्षीन
तुजी सेवेंत विश्वासी आनी कश्टां मरणान जैतवून तुवें केल्ली आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसान दीस आत्मीक झुजांत घट आनी जैतवंत कर हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 190 R 27.